सुरुवातीत गीत घेऊया A35 पेज 19 A35. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोवे आसूं. सुमार एक वर्स वयर जावन गेलें. आख्खो संवसार कोविड-19 ह्या गोश्टीचे पिडेंत बुडलेलो आसा. पिडेंत आसलो मनीस खूब दुखी, निराशीत, एकसुरो, ओस्कोत आसता. असल्या वेळार पिडेवंतांक आमच्या मागण्यांची, आमच्या वेलाची, आमच्या कोटाय दितल्या उतरांची वो घडयेक आमच्या दुर्वांच्या आदाराची गरज पडटा. होय, म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. ही जेजूची कोटाय आनी पेकोवणी दितली उतरां आयकून तो कोळकार खूब खुशी जालो. आयज आमच्या दोन प्रांतांत भलायकेक पिशीतायेचो दीस पाळटना आमकां सगळ्यांक पिडेवंतां सगळे उस्क्यान बोलोली कोर म्हूण जेजू लागीं मागताना सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची कोटाय आनी पेकोवणी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. भोवतीन आमी आतांच सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. आयचो आयतार आमच्या दोन प्रांतांत भलायकी प्रशितायेचो दीस. द हेल्थ अपॉस्टलेट असो मनयता. जायतीं जाणां आमचे बरें दुयेंत आसा, भलायकेंत आसा. आयज तांच्या बसोन कितें भशेन आमी मागुया. कांय जाणां तांचो इलाज करता, तांकांय कोटाय मागुया. आनी उदीक करून कोविड-19 हे पिडेंत कश्टवता तांकां परत तांची बिगडलेली भलायकी दी म्हूण मागुया. आनी आमच्याय घरांनी जावं जाणट्याच्या घरांनी जावं आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी आसा तांचो विग्रास आमी करुया. आनी जाणी आपल्या पासून माग म्हूण सांगला तांचो विग्रास करून ह्या वेळार मागुया. आनी दिसाचे भेटेक आमी तयार जातना पातकी म्हणून देवाचे एकामेकाचे मोक्षणे आमी मागुया. कोविड-19 हे पिडे समयार आमी हे पिडेंत आसलेल्या मनशाक भायर आयल्यात, पयस केल्यात, तांकां कोवीड हॉस्पिटलांनी एकसुरी मोडून सोडल्यात. तशेंच तांच्या घरच्यांक पयस केल्यात. बोगस सांगता सोम्या काकुतको कोविड-19 हे पिडे मारतात. पिडेंतली पयस रावून मास्क घालपाचें, हात सॅनिटायज करपाचे, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाचे असले उपाय गंभीरतायेन पाळूंक ना. आनी अशें आमची आनी
गेरांची भलायकाय आमी संकोश घातल्या बोगो सामका क्रिस्ता काकूत कोविड-19 हे पिडेचे पिरांतून आमची मनशालाय आमी विसरना आनी आमचे समाजीक जबाबदारीचे सारकोच विसर पडला बोगो सामका सोम्या काकूत सोर कुदिला देव आमची काकूत करू आणि आमची पातका बगसुदा उठा सासनाच्या जिवितात पावो रातुया दुरेकर आम्ही आमचे स्वसोत मागया दुयेंत आसलेल्या पासून मागया आयज आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस माळटा कैतानो आनी जेनिफर पेरेरा तशेंच फ्रेडी बरेडो आनी जेसिका डिसा ह्योय आपलो काजराचो दीस माळटा तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया सर्वेस्पुरा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जियोंक आमकां आदार दी आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप मोइसेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें एका मनशाचे खातीर सूज वो गांवो वो एक खोत आसत आनी ते कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन यादनिकाशी वो ताच्या खंयच्या पुताक यादनिकाशी हाडचो कोडाची पिडा जाल्यार पिंचके आंगार घालचे आनी ताच्या माथ्यार केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोक मारची मेलो ताका पिडा आसोसो तो मेलो उरतलो देखून तो मोला भायर एकलोच आपले पिराड करतलो देवाचें उतोरें तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरता सुटी म्हणया तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरता गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें
पातकाचे खोत चोर धुवन काडले. मनीस कितलो भागी, सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनात जोर आडका नडगा ना, तो मनीस कितलो भागी. साबा तुज्या आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हटलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जाबाब तुज्या बाबान आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सवय संतोश भोगात बऱ्या मनशांनो आनंदान उलवटा. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशांनो याद संतोशाचे उल्हास सोडात. जाबाब तुज्या आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. भाग्यवन पावलून कोरीतकारान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. भावा भयणांनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवाक वो ग्रीकांक वो देवाचे ओवीत सोबेत कोटी देख दिवं नाका. हांव करता तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगल्याचो फायदो घेवन समस्ताचें तारण जावचे खातीर सगल्या म्हज्या कोरण्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेलूक आयलो. सर्वेस्पराक सोय. Sorvespo tuce soveasun. Largo pormone, Gesù Cristo cesce un vortoma. एक कोडकार जेजू सरशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हळें, तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हळें, पळय म्हाका कशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणून फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीच धाडलो आनी घोरायेर म्हणलें, कोणें कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यात्रिकांक दाखय.
आनी तूं नितोळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकीची कुडां दिवचे खातीर मोइजेसान फर्मायलेलें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्या स्वाताचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचे लोक ताचे शी येताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा म्हणितो कोणाकूय तो तुमकां अनुभव आसा जाल्यार एका कोडकार आसतले जाल्यार ताची गोत कितें ती तुमी जाणा. म्हाका जाल्यार एक अनुभव आसा. जेन्ना आमी सिंगारेन शिकताले हांव तेन्ना दर सोडवारा दिसा आमचे सायकली घेवन म्हाका जरा जो एक लेप्रोसी हॉस्पिटल आसलें थंय वेताले हांव. आनी थंय त्या हॉस्पिटलान तांचे खबरेक भेटेक वेताले हांव तेन्ना जायते जाणां लागीं आमी उलयताले. एक दीस अशेंच एक वस्तोरी हिंदू तिचे हात तिची बोटां लेप्रोसिसान पिगोवलेली, हातांक दोनाय बांदताली, पांय तिचे तशेंच पांयाचीय बोटां पिगोवलेली, पांयाकूय बांदलेले आसले. आनी ती उलयतना म्हजे लागीं हांवें तें विचारलें, तुका दूख जायते जालें आसतलें न्हय? आनी ती म्हणूंक लागली, ब्रदर दूख चड न्हय म्हाका ही पिडेची, पूण दूख आनी दुसरी. आनी हांवें विचारलें, कसली दूख तुका दुसरी? तुका कोण ना काय म्हणून विचारलें तेन्ना ती म्हणूंक लागली, म्हाका म्हजें पूत आसा, तांच्यो बायलो आसा, तांची भुरगीं आसा, ते गरीब न्हय, मिनाक तांचे ट्राक चलता. आनी दूख म्हणटा ती म्हजे भेटेक येना न्हय म्हूण एक फोन पर्याक करिना, पूण त्या म्हूण भुरग्यांक पर्याक म्हणटा फोनाचेर उलोवंक दिना. आपणाक एक सुरी सोडल्या आनी लेप्रोसी हो एक व्हड लेप जाल्या त्या दूख ही भायर आयलेली दूख म्हाका उदीक जाल्या. बाबडीनो ही तिची कथा म्हाका उगडास आयलो जेन्ना हाचे शुभ वर्तमान हांव वाचतालो. आदल्या काळार कोड म्हळ्यार एक गंभीर पिडा आसली आनी कोणाकूय जर कोड फुटला जाल्यार ही देवाची एक खास्त म्हणून समजताली. ताच्या पातकाक लागून हें कोड फुटलां अशें समजताली. आनी हेका लागून कसलेय कातीचें दुयेंस स्कीन डिजीज जालें जाल्यार तांणी वचून आपलें आंग याज्ञिकाक दाखोवंक जाय आसलें. आनी याज्ञीक सांगता ते भशेन कोड फुटला म्हूण सांगलें जाल्यार त्या मनशाक भायर आयताली. कांय फावटी उदक पिवंक आयली जाल्यार ताका आपडूंक दिनासली, उदक तांचेर घालताली, हातीर घालताली, पियेताले ताका धांवडायताली. कांय फावटी गांवांत नाका म्हणून गांवा भायर धांवडायताली. न्हयच फकत तांची इश्ट मित्रां कोणूच तांकां लागीं धरी नासली. घरचीं पयस दवरताली, इश्ट तांकां कोणूच नासले. आनी इश्ट आसली जाल्यार दुसरी कोणकार तांची इश्ट जाताली, इतलेंच. अशें आसतना बाबडीनो तांणी आंगावसर तांचे इजलेले घालूंक जाय आसले, केंस उगोवंक जाय नासले, खाड काडूंक जाय नासले. आनी हे भाशेन कोणूय तर तांच्या लागीं फुड्यांत आयलो जाल्यार तांणी म्हणूंक जाय आसलें मेडो म्हणून, अनक्लीन हे भाशेन ताणें म्हणूंक जाय आसलें. तो दुसरो बरो मनीस तांच्या फुड्यांत येयना तसो. आनी कोणाकूय जर पात लागलो जाल्यार त्या मनशान देवदेपलांत परतून वचूंक जायनासलें. ताणें शुद्धी करूंक जाय आसली. ह्यो रिलिजियस रायट्स हो
धर्मा बाबतींत रिती आसल्यो त्यो पाडूंक जायनासल्यो ह्यो रिलिजियस रायट्स ह्यो शुद्धी केल्या मुगो नितोड जाल्या उपरांत म्हणून आसतना भाव भयणीनो हो मनीस आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजूक भेटता हे सगळें पयल्या वाचपान आमी आयज आयकलां कशे भशेन लेवी शास्त्राची ह्या पुस्तकांतले कशे भशेन मनशाक हे कायदे लागू जाताले हो मनीस जेजूक भेटता कितें म्हणटा तुका खोशी आसा जाल्यार म्हाका नितोड कर बाबडी तो मनीस म्हणून आपणाक बरो कर म्हणून नितोड कर म्हणटा बरो करप आनी नितोड करप ह्यो दोन वस्तू आसले बरो म्हणल्यार ताचे कोड फुटलेले तुका बरो करप नितोड कर म्हणटा तेन्ना आपणाक भितरल्यांनी नितोड कर कित्याक ताचेर एके भाशेन फॉर्मट मारलेले तुज्या पातकाक लागून तूं असो जालाय म्हणटच तो आपूण पातकी ओळखून घेतालो आतां म्हणटा जेजू म्हाका नितोड कर पातकांतलो नितोड कर भितरल्यान नितोड कर जेजू ताचो भावार्थ पळयता ताचे चुरचुरे धरता आनी न्हयच फकत ताका भायल्यान पूण भितरल्यानूय मनाची शांती फावो करता खरेंच तो पातकी आसलो वो ना तें आमी नकळो पूण लोकांन ताचेर फॉर्मट मारलेले तो पातकी म्हणटा त्या पातकाक लागून ताका कोड फुटला जेजू ताका बरो करता फिजिकल इलनेस हिलींग आनी स्पिरिच्युअल हिलींग हे दोनूय ताका दिता बाबडीनो जेजू लागीं मागून गरज आमकांय कसले ना कसले कोड आसा अशी लॅप्रेसी न्हय जायत पूण पातकाचे एक कोड आसा कसले ना कसले पातक आसा जेजूक आमी म्हणून जेजू म्हाका बरो कर म्हाका नितोड कर हे दोनूय बाबडीनो आयच्या वाचपान आमी दुसऱ्या वाचपान आयकलां जें कितें तूं खाता पियेता जें कितें तूं करता तें देवाचे मोहिमे खातीर करप आमी जाणा जायतीं मनशां असली सेवा करीत आयल्यात देखीक आमी जाणा मादर तेरेसाच्या जिवितांतले जायते घडिता आसा एकदां मादर तेरेसा कडेन म्हटलेलें खंय हजारांनी पर्यंत म्हाका तुवें दुडू दिलें जाल्यार हांव तुजें असलें काम करचो ना आनी तेन्ना मादर तेरेसाक खंय म्हटलें लाखांनी तुवें म्हाका तर दिलें जाल्यार हांव तें काम करपाक नासलें जें हांव करता ते पयशे खातीर न्हय देवाच्या मोगा खातीर देवाक महिमा दिवचे खातीर आयचे दुसऱ्या वाचप आमकां मागीर पावचे तेंच सांगता आमी जें कितें करता तें देवाच्या मोगा खातीर करप देवाच्या मोहिमे खातीर करप तशेंच म्हाजो बाबडीनो आयज जायत्या जाणांक अशें भायराय बरी आसा जावं एड्साचे पिडेक लागून HIV वायरस जावं कोवीड-19 लागून थोडे फावटी घरच्यान भायर आयिल्ले आसा थोडे फावटी पिडेक आसलेल्याक हाजिलान घातलेले आसा आनी हाजिलान घालून म्हणटा कितें आमी दुडू धाडिना दुडू धाडल्यारूच जायना कोण तांची सेवा करता फुड्यांत रावून दीस आनी रात तांकां बरयता धाडयता तांचे मेडसाण काडटा ह्या मनशाकूच खबर आसता कितें कशे भशेन तांचो परामर्श करप दुडवांनी सगळें जायना आयज काल असलीय मनशां बाबडीनो जायती सेवा करता भितर वचत जाल्यार आजिलांनी जाणट्यांच्या घरांनी जायते सिस्टरी काम करतात तांचे लागीं विचारात तांचो अनुभव कितें तो जाल्यार दर एकल्यानी आमी तांचे पासत मागोवन गरज पुस्तक वावर करता तांचे पासत आमी मागोवन गरज दुसरेच म्हणजे बाबडीनो जी कोण वावर करता जायते जाणां आसात दोतोर नर्सी दुसरी हेल्थ वर्कर्स आपलो जीव रिस्कार घालून वावर करता तांचेय पासत आमी मागोवन गरज क्रिस्तांव स्वाती बाबडीनो आसा थोडे जाणां थोडी हॉस्पिटलां थोडे दोतोर नर्सी आसा एके भाशेन इमोशनल मनशाचो फायदो काडटा दुयेंत मनशाचो फायदो काडटा तूं हॉस्पिटलान भितर सरूच अमकेच आजार धर आनी उपरांत भितर सर कांय फावटी एकलो दुसऱ्या थंय धाडटा गरज ना तरी आसतना धाडटा कित्याक सगळ्यांचे एके भाशेन रॅकेट जाल्ले आसता कशे भाशेन मनशाच्या दुयेंसाचो फायदो काडून इमोशनली ब्लॅकमेल करून तांकां तांचो पयशे काडून घेवप हें एक्स्ट्रॉशनिजम कशें दुसऱ्या कडचे आपणाचे न्हय ते काडून घेवप तांच्या दुखाचो तांच्या कश्टाचो
तांच्या पिडयेचो फायदो काडून पयशे करतात कसलीय मनशाचो असल्या मनशाचें मोल उजवाडावपाक येना. तेच बरोबर बाबा आमचे हेल्थ पब्लीक हेल्थ कॅर सर्विसीस आसा पळय आमचे थोडे फावटी तितले एक बरे ना. कितले जाणां मरता. फाटल्या दिसांनी जाले दोन सुमार आदीं ब्राझिलाक कोण मेल्लो ऑक्सिजन सिलिंडर घेवंक जावन असल्यो गती आमचे इंडियेक जायत्यो आसा. थंय पब्लीक हेल्थ सर्विसीस आमच्यो बऱ्यो ना आनी फुडारी निर्णय घेवंक सोदिना. एक आपणाक जाय ते भाशेन फायदो काडचे मनान चिंतता. सगळ्यांचे फायद्याक कितें पडचे ते दुसरे वाचपाक आमकां म्हणटच आमच्या फुडाऱ्यांनी असले भलायके पासत वावरूंक आमकां आमी तांचेय पासत मागुया. आमचे भलायके पासत बाबडे गरजेचे उपाय आमी घेवया. कांय फावटी पिडा आमी मागून घेता कित्याक भलायकेक बरें पडचें ना पूण झाडां आसतना तरी घेता तेन्ना पिडा आमी मागून घेता. असल्या वेळार पिडेंतली आमकां बरी करून मागुया. असलें मोल आमकांय उजवाडाचें मागुया. जायते फावटी बाबडे उपाय आमी घेता पळय ते दुयेंत जाल्या उपरांत दुयेंत जावच्या आदी उपाय घेवचे आसा हें मनांत हाडया. तेच बरोबर बाबडे आमी म्हणटा हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा. वखदाक दुडू घालचे खातीर खाणा जेवणाक कितें आसा जाय कितें गरजेचें थंय घालया. कांय फावटी खाणा जेवणाक आमी बरें तें जेवंक सोदिना उपरांत वखदांक पयशे घालता. देवाक जाय आमी बरी भलायकी आसलेली. देव आमकां पिडा धाडिना. आमचें मन आदल्या भाशेन न्हय त्या कायद्या भाशेन न्हय की पातकाक लागून तो बरो ना अशें न्हय. पूण आमच्या आनी घडटा पळय तें आमी करुया. आमचे घरांनी नितळसाण सांबाळुया. जायते फावटी दुयेंत जाता आमी नितळसाण ना क्लेनलीनेस ना. एक ऑर्डर म्हणटा पळय ती नाच. काडलेली वस्त जाग्यार आसना आनी हेका लागून नितळसाण ना. आमचो एनवायरमेंट आमच्या घरांत नितळसाण दवरून पावले. हे भाशेन बाबडे आमी आमचे पर्यावरणूय नितळ दवरतले. आमची इंडियेक बाबडे एक गांव आसा मेघालया ते म्हणटा ताका क्लिनस्ट विलेज अशें म्हणटा. थंय एकदां एका मिनिस्टरान धाकट्या भुरग्यांक आपोवन चॉकलेटी दिल्ल्यो. एकले भुरगीं चॉकलेटीचे रॅपर भायर आसा ते आपणाचे खाल्या उपरांत बोल्सान घालतात. सगळें सरप्रायज कित्याक ही ल्हान भुरगीं तर व्हडले पर्यंत आपलो गांव असो नितळ सांबाळटा. ताणें विचारलें तेन्ना तांकां गावलें की तांचो गांव हो दोंगरा सकयल भितर. कोणूय दुयेंत पडटालो तेन्ना तांकां कोड्यांचेर घालून त्या मनशाक दुयेंत मनशाक हें दोंगर सोडून पयस आसलेल्या हॉस्पिटलांनी व्हरून पडटाले. पयस ते दोंगर चोडोन देंवोन हे भाशेन पयस हें तांचे लागीं घडत आसलें. कित्याक बरेच त्रास पडटाले. कित्याक तांचो गांव मेळो आसलो सगळे खंय उडयताले. ताणें निर्णय घेतलो दर एकल्या वांगड्याक आमचो गांव नितळ दवरया तेन्ना आमची भलायकी बरी जातली. आनी टायम्स मॅगझिनान तांची खबर हाडली क्लिनस्ट विलेज इन होल मेघालया. बाबडे आमच्या गांवांत आमी पळोवया आमच्या घरांत आसतना आमी पळोवया कितली नितळसाण आसा. आयज हें हांवें सांगची गरज ना पूण हांव फकत उगडास करता. जेजू आयज आमकां ही कोडकाराची दोन सकल बाबडे एक आमचे लागीं मागता. आमी कोण दुयेंत आसा जाल्यार ताचें न्हीद करून करची न्हय. तांकां भायर रावची न्हय पूण घडटा ते भाशेन आमच्या हातापायांनी आदार करून आमच्या दुडवांनी आदार करून आनी जे भाशेन खुशालकाय आमच्या जिवितान हाडूंक जाता ती हाडून असलें मोल दर एकल्याक आमकां मागता. उबे रावया. Sot Madhadeva, Sot Madhadeva, Sorgan Pritmicha Rasya, and Jesus Sakateka Sakatmicha Rasya, Kapavitratma Sava, Agarmita Sava, Mostrada Kalpani Sakatisa Sava, Amalata Guru, Amala Mune
संसाराला कळचो स्वर्गात चढला सोपुजाला संसारात असला एका जीवात वेल्यांची सुविधा घेतला सत्मता निर्माण कॅथलिक परिस्थिती लोकांचा एकता प्रार्थनेची बसणी तुळशी जीवन संस्थांची जीवी जेजू सदांच आमचे बरे चिंता आनी आवडटा हे मोलान धरून आमची मागणी ताचे मुखार आमी करूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवें आपलो कौलीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्ताच्या मानाक फावो तें म्हत्व दिवन वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकाचे भलायकेक ओदेक म्हत्व दिवचे हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतींत फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तोरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात ती एकसूरपण कोस्ट आनी निराशेपण भोगतात. तर आमी तांचे कोस्ट लो करून तांच्या एकसूरपणांत तांकां सांगात दिवन तांच्या निराशेपणांत तांकां बुजवण दिवन सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची बेकोवणी मागुया. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात वो जायत्या जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यात. तांकां सगळ्यांक जेजूची बेकोवणी मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख दुकांत आसलेल्यांक जेजूची बुजवण आनी आम्हा सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळ्यांच्या बापा तुझ्या पुतान जेजून आयच्या शुभ कमलान एका कोडकाराक हात लावन बरो केलो. सोमेस पिडेवंताक जेजूचे बेकोवणेचो हात लाय. ताचो इलाज करतल्यांक तुजो जीव अनुभव दी आनी आम्हा सोमेस्तांक सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवार. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं बेटोने मेल्यार गीत घेवया. C4 पेज 29. C4.
सर्वेस्परा की बेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावन आमचे जिणेची चाल नवी जावन आनी तुजी खुशी पाडून आमकां घटाय घडोवन हे पुरी सर्गीचे इनाम आमी जरूर पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारल्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देवासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा संपदविदारांनी सासणाच्या देवा सरकार्याक चलताय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका निर्वासन पावूं हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो फातकी मनशाची दया करून ताणें आगवारी मारयेतान जम घेतलो कुर्साच्या मोलान सासून सासणाच्या मोलांत आमकां सोडयली आनी मोलांतलो पुरुश वर जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवता बरोबर आनी तुमच्या सर दोंगरा सगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आपलेच भशेन गोश्ट व्हरून सुसुकेच्यान ताणें उडो घेतलो तुका दिन वर्सां तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सगळे सगळ्यात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीच्या बोलतात सनेकाल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांगली आनी म्हळें तुमी सगळे सगळ्या मनांतले पियेयात ही म्हज्या रोखण्याची काल्स नव्यानी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे बोक्षणे मेळच्या तुमचे पासवत आनी सगळ्याच मनशा पासवत देवार वतले हे म्हज्या उगडासान करात दुसरो उद्गार गवर्ताचा गोठ करूया सोनिया जेजू आमी ओळख करता आनी एका तुगले बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनश्वरपणाचो आमी भक्ती फुडें प्रास करता आनी अजिविताचो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या माल समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादीके वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान कर पुरुश वरपणाचो भरवसो धरलेल्या त्या आमच्या भावणीची कापणी कर तांकां तुजे इश्टा दुनीत मेल्ल्या समेस्तान तुजें कर सोडून तुका मावळ म्हणून फावो कर आमा समेस्ताची दया कर आमी मागता अकवार बरी देवाची माई सगळी भाग्यवन धर्म आनी सरकार तिका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाडवली तांच्या सगळ्या तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच कोजिताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बाबा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मागून एकवणी मागून जेजून शिकयलेले प्रार्थना ध्यान हें आमकां सगळींच्या बापा लागीं मागया आमच्या बापा सर्वस्करा सर्वांगातली आमकां निवार द्या बरे जिवितांत सर्वस्व आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंगारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरोबशें रेखता तर आमकां तुज्या उदारता कृतीक सर पात्रांतले शिकय आनी सर आकांतांतली वाटाय सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां कडेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं सुखी एकवटान सांबाळ तुजो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगळ्याची शांती सदां काळ तुमची सगळ्या एकामेकाक वागान शांती दिवया I devoce șului sau face papatati. Șului ce jola apelli a mine subavi. Chris Prasada Galan, Victoria, D16, page 55, D16.
सोर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमच्या भुकेल्ले आत्मेक तुवें दादोशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाळ आशोक निर्मी ह्या मी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सोर पुरला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान मुखार धाडटा शेवटाक गीत घेवया